आमी पळयताले की नवे हॉस्पिटल येतले म्हणून। हांव म्हणटा की हेच हॉस्पिटल जेन्ना हांवें बांदिल्लें तेन्नाच बंद उडयलें। हांव जेन्ना आमदार आसतना तो म्हजे इनिशिएटीव घेवन बंद उडयल्लें, आयज परत ताका पेंट मारून तुमी ताचेंच अपग्रेडेशन आनी हें करतात। हें जर करपाचें आशिल्लें जाल्यार 1.5 वर्स पयलीं हॉस्पिटल तशेंच करपाचें। इतके लोकांनी 1.5 वर्स हांगा पॅसेजीन आनी वरांडान बसून हें काडलें, न्हिदून काडलें। डॉक्टर स्टाफ हांकां सगळें इनकन्विनियन्स हें सगळें हें आसा 2 वर्सां पयलीं हें रेडी जाल्लें, तातूंत भितर 5 पयशांचें आनी कांय जालें ना। आनी आयज हें इनॉग्रेशन करता आसतना एक सादें इन्विटेशन दिवपाचें सौजन्य हें इनॉग्रेशन करपी जे ऑर्गनायझर आसा तांकां एक सादें सौजन्य जायना। म्हजें नांव घेतात की सगळें हांवें केलें जाल्यार एक कदेल दिवपाचें सौजन्य हांगा ना। स्वताच्या हातान कांय काम जायना, पयलीं केल्लीं ती कामां तरी बंद उडयनाकात आनी बंद उडयल्ल्या कामाचें 2 वर्सांनी इनॉग्रेशन करनाकात। सांगेच्या हेल्थ सेंटरांत खंय एमर्जन्सी वॉर्ड जातलो। लास्ट रुमान आमी ताबडतोब 2 आठवड्या भितर कोड आयलो तरी बी आमकां लागना, कित्याक ते चालू जातले। फक्त उद्घाटन करूंक पावचें ना, पूण ते काम चालू जातले। ते बेगिना बेगीन आमकां 2 आठवड्या भितर 2 बेडेड एमर्जन्सी रूम आमी हांगा स्थापन करतले। आनी मेन म्हणजे कितें आहा, आमची सिस्टम ह्या तरेची बसलेली आसा की ताबडतोब आमी कांय गोश्टी मार्गार आमी लावूं शकता। फाटले खेपे आमदार बाब सुभाष आशिल्ले आनी त्या वेळार ताणें ह्या कामाक म्हळ्यार रेनोवेशन करपा खातीर कामाक हात घातिल्लो। आयज आमच्या टर्मा भितर तें कंप्लिशन जाल्लेलें आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।